मिटींग कितें डिस्कशन जालें आनी डिसिजन्स कितें जाले? पयलीं म्हणल्यार आमची जी मंथली मिटींग आसता तातूंत आमचे डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसता ते पास जाता. सेकंड इज आमी जे सरकारा कडेन मागणी करता. आतां फाटले कितलींशींच वर्सां सरकारा कडेन आमी एक तर आमची सॅलरी वाडोवपाची मागणी करता. परत जे आमकां डेव्हलपमेंटल वर्क्साक जे फंड मेळटा तो वाडोवपाचो मागणी करता. आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमकां प्रत्येक फावटी सपोर्ट करता. बरो सपोर्ट केल्लो आसा आज पर्यंत. आमची मागणी इतली आसा की आमकां जो फंड मेळटा तो आमकां वाडोवन मेळचो आनी ह्या फावटी आमकां वाडोवन मेळ्ळा. त्या हातूंतल्यान खुबश्या मतदारसंघांतलीं कामां आज पास जाल्लीं आसा आनी ज्या तरेन लोकांच्या बेनिफिटाचे जे थोडे कॅम्प्स आसात किंवा प्रोग्राम्स आसात ते सुद्दां आज डिस्कशनाक आयले. आनी जिल्ला पंचायत म्हणून लोकां कडेन वचून जे लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आसा ते लोकांक बेनिफिटाचे जे प्रोग्राम्स आसात जे कामां आसात ती डेफिनेटली करून घेवपाचें काम आमी जिल्ला पंचायत सदस्य म्हणून करतले आपल्या आपल्या मतदारसंघात. सद्याक तरी फंड कितें 50 lakhs म्हण आसा अशें? सद्या पर मेंबर 50 lakhs आसा. त्या 50 lakhsan आमी एक वर्साचो जो कोटो आसा तो भागोवपाचो प्रयत्न करता. पण डेफिनेटली झेडपी म्हणल्यार आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलां की अर्दो आमदार म्हणजे जवळ जवळ मॅक्झिमम कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल न्ही पण तातूंतली चडांत चड वोटर आमकां इलेक्ट करून दिता. सो त्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की फंड मातसो वाडोवन मेळचो. जितलो फंड तितलो कमी पडटा पण ते आमी भागोवन घेवपाचो प्रयत्न करता. डेफिनेटली आमची मागणी तीच आसतली की आमकां आनी फंड वाडोवन मेळचो. तर तुमकां दिसता की तुमी अर्दे आमदार अशें हांव तेच म्हणटा की ज्या तरेन टॅक्निकली जर तुमी पळोवपाक वचत जाल्यार मॅक्झिमम वोटर्स जे आमच्या मतदारसंघाचे आसात तातूंतल्यान आमी निवडून येता. जे आमदार विधानसभेक मतदान करता तातूंतले काही जर वोटर्स भायर काडले एक पंचायत किंवा 2 पंचायत भायर काडले जाल्यार बाकी सगळ्यो पंचायती आमी निवडून दिता आमकां. दुसरो जो मुद्दो आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्री हांणी सदांच आपल्या भाशणांत म्हणलां जिल्ला पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान जे निवडून येता ते अर्दे आमदार आसता आनी तांणी तशें काम करपाक जाय. नक्कीच हांव एक आश्वस्त करपाक सोदतां की जिल्ला पंचायत सदस्य म्हणून जी कामां जावपाक जाय आनी जिल्ला पंचायत म्हणून जें लोकां कडेन पावपाक जाय तें नक्कीच सगळे मेंबर करतले. हातूंत मातूय दुबाव ना.